काँग्रेस आणि आपाचे केंद्रीय फुडाऱ्याची वयल्या पावण्यार 6 राज्यांचे सीट सेटिंगेचेर निमणी चर्चा सुरू आशिल्ली आणि ह्या चर्चेत गोयच्या आप पक्षाचो लेगीत आस्पाव आशिल्लो. देखून फुडल्या 2 दिसांत सीट शेअरिंगाचेर निर्णय जातलो अशें आपाचे फुडारी वाल्मिकी नायक हाणें सांगलें. आमी इंडिया आघाडीचे म्हत्वाचे घटक आसा ताका लागून तांचो निर्णय आमकां मान्य आसतलो अशें तांचें म्हणणें. अलायन्स ऑलमोस्ट फायनल जाला बिटवीन समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेस पार्टी. आणि काल 1-2 दिसान तुम्ही ऐकला की आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस पार्टीचे डिस्कशन खूप फुडल्या लेवलाचेर पाविल्ले आसा. आणि हे सीट शेअरिंग अरेंजमेंट जे आसा 5-6 राज्य जे आमी उलयता डिस्कस करता तातूंत आतां ऑलमोस्ट सीट शेअरिंग एनाउन्स जावपाचें आसा. अजून पर्यंत भारतीय जनता पार्टी खूप खुश आशिल्ली. तांकां दिसलें की इंडिया अलायन्स तांणी जे वार केले ताजो कितें तरी नेगेटिव्ह इफेक्ट आनी कितें तरी तांकां नुकसान जाला म्हणून. पूण आतां जेन्ना हे सीट शेअरिंग अरेंजमेंट्स फायनलायज जावपाक लागल्या तेन्ना तांकां कळ्ळां कितें आतां त्रासान पडल्या म्हणून. तांकां कळ्ळां की हें खरेंच जर देशभर इंडिया अलायन्स पार्टी मदीं सीट शेअरिंग अरेंजमेंट जाले जाल्यार ते 30-35% जे सिटां जिखताले ते आतां 100% हरपाचे आसा. कित्याक उरिल्ले 65-70% वोट्स जे आसा ते इंडिया अलायन्साच्या पार्टीक मेळटले आणि बीजेपीचो डिफीट जातलो. लास्ट 1-2 दिसान स्पेसिफिकली आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस पार्टीचे डिस्कशनाचे न्यूज आयिल्ली आसा. आणि जेन्ना ही न्यूज आयली तेन्ना बीजेपी खूबच हालिल्ली आसा. कित्याक जे राज्य आमी डिस्कस करता तातूंत दिल्ली आसा, हरियाणा आसा, आसाम, गुजरात, पंजाब, गोवा आणि ह्या सगळ्या राज्यांनी खुबशे सीट आसा. आणि ह्या राज्यांनी जर आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसीन आपलो सीट शेअरिंग सारको अनाउन्स केलो जाल्यार बीजेपी गेट्स हेविली डिफिटेड इन ऑल दीज सीट्स. सो फाटल्या 1-2 दिसांच्यान आमचे दिल्लीक जे टॉप लिडर आसा तांकां वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांच्यान बीजेपी एक न्यूज आणि एक मेसेज पावोवपाक सुरू केल्या की तुम्ही ह्या अलायन्स करूं नाका, की तुम्ही काँग्रेस पक्षा बरोबर हो अलायन्स करूं नाका, सीट शेअरिंग करूं नाका. आणि जर तुम्ही अनाउन्स केलो जाल्यार आमी तुमच्या लिडर अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट करतले.